इस्रायली ड्रग पेडलर अटालाक NDPS कोर्टान जामीन दिलो. अटाला फाटले कांय म्हयने CBIचे कस्टडीत आशिल्लो. अटालाक 50,000 रुपयांची शुअरिटी आनी एकल्याची हमी घेवन सोडचो असो आदेश कोर्टान बिरेस्तारा दिलो. अटालाक सोमारा सुट्टले. फाटले फावट जामीन दिल्लो तेन्ना अटाला पेरूंत पळून गेल्लो. ताका इंटरपोलान थंयच्यान धरून हाडिल्लो. Because there is no evidence against him, not even a single gram of drugs has been recovered from him. That is the reason he has been granted bail. As of now, our arguments were that there is no recovery of drugs from him, and he has been released on a condition he should furnish 50,000 surety by Monday, hopefully. They had strongly objected, saying that he had already absconded. For the first time, he should not be granted bail, saying that there is no residential address of his in Goa. So there will be a condition, hopefully, that he should not leave state of Goa. He will be available. तेवीस मार्चाक जावपा आशिल्ले गोंय राज्याचे केंद्रीय वाचनालयाचो उक्तावण सुवाळो सेगीत तिसरे फावट फुडें धुकळ्ळा. मातानी साल्डानाच्या आक्ताक मरणाक लागून गोंय सरकारान 3 दिसांचो दुखवटो जाहीर केल्ल्यान हो सुवाळो फुडें धुकळ्ळा. आतां कला आनी संस्कृती खात्याचो संचालक नवी तारीख थारायतलो. पाट्यावयलें गोंय राज्याचें केंद्रीय वाचनालय कितलेशाच म्हयन्या फाटीं बांदून पुराय जालां. मात ह्या वाचनालयाच्या उक्तावणाक मुहूर्तच मेळना. गोंय मुक्तीच्या भांगरा उत्सवी वर्सा निमतान ह्या वाचनालयाचें ताकतिकेन उक्तावण करपाक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग येवपाचे आशिल्ले. मात प्रधानमंत्री कामांत आशिल्ल्यान हें उक्तावण 7 जानेर मेरेन फुडें धुकल्लें. पूण नेमकी वेंचणुकेची आचारसंहिता लायिल्ल्यान तेन्ना हें उक्तावण फुडें धुकलचें पडलें. आतां 23 मार्च म्हळ्यार शुक्रारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या हस्तुकी ह्या वाचनालयाचें उक्तावण जावपाचें आशिल्लें. मात गोंयचे पर्यावरण आनी पर्यटन मंत्री माथाणी साल्डानाक अचकीत बुधवारा मरण आयिल्ल्यान गोंय सरकारान 3 दिसांचो दुखवटो जाहीर केला. हाका लागून उक्तावण सुवाळोय फुडें धुकल्ला. आतां कला आनी संस्कृती खात्याचो संचालक फुडली तारीख थारायतलो. पणजेच्यान आमचो चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. कोंकणी भाशेच्या उदरगती खातीर लागता ती सगळी मजत दिवपाचें उतर कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रारान पयले अखिल भारतीय कोंकणी नाटक महोत्सवाचें उक्तावण करतना दिलें. 5 दीस चलपी ह्या महोत्सवाक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. फुडें कसलेच प्रोग्राम कोंकणी एकाडेमी हांगा कुडचडे करूंक सोदता. आमचो तेंको सदां आसतलो आनी मागता तुमचे कडेन अशेच प्रोग्राम कुडचड्यार दवरचे. कित्याक राजूबाबान जशें संकल्प थिएटर आसात तशेंच ते बारीक बारीक हांगा खूब जाण आसात जे स्टेज सोदतात आनी तांकां तुमी फुडें व्हरचे. अखिल भारतीय नाट्य महोत्सव गोंयांत घडोवन हाडचो हे पासत कोंकणी अकादमीच्या फाटल्या साबार मंडळान कांय कार्यक्रम आखून दवरिल्ले. ते कार्यक्रम मुखार व्हरपाची एक जापसालदारकी अध्यक्ष म्हणून म्हज्या भुजाचेर पडिल्ली. अजून कार्यकारी मंडळाची रचणूक जावंक ना. म्हणून जे कितें कार्यक्रम फाटल्या समितीन आखून दवरिल्ले ते मुखार व्हरपा खातीर म्हाका ही कार्यावळ आयोजीत करपाचो प्रसंग आयलो. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.